आज हो स्मृती स्थळार आमी आयल्या सकाळ फुडें हो एक्चुअली स्मृती करपाचो दीस. इट्स अ डे ऑफ रिमेंब्रन्स फॉर मी. आणि तांचे कडल्यान कितें शिकला ते एक्चुअल इम्प्लिमेंट जावप हाच्या खातीर प्रयत्न करप. फक्त मेळून कार्यक्रम करप इज नॉट इम्पॉर्टंट, पण तांणी कशें राजकारणान ते वागले हाचेर भर दिवन सगळ्यांचो फोकस ताचेर आसूंक जाय. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी ते खंय तरी स्वताक याद करून दिवपाक हो एक दीस इम्पॉर्टंट जालो. तुमकां दिसता की तेंच्यांनी कामां जी घेतलेली जावं तेंची कितें चिंतप आशिल्लें ते आजच्या दिसा कंप्लीट जालां ना. तांणी जे प्रोजेक्ट चालू केल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर बी ते जाल्यात, पण हांव अनेक वेगळ्यो गोश्टी आसा. काही गोश्टी आसा त्यो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटी म्हणटा ती गोंयची, ते खंय पावला राजकारण ते म्हाका सद्या बऱ्या जाग्यार आसा अशें दिसना. सो त्या हातूंतल्यान काम जावपाची गरज आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी जे प्रोजेक्ट चालू केले ते आतां सोंपपाक आयल्या खुबशे, सो ती बरी गरज आसा. पण नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ज्या हांव पळयता ते म्हाका बऱ्या जाग्यार आसा अशें दिसना. ते तांकां जाय ते विचार परत हाडपाक प्रयत्न करूंक जाय. तुम्ही एक म्हणटना आतां म्हणलें की फक्त कार्यक्रम केले म्हणून जायना. हांव म्हणटा हो कार्यक्रम इज अ स्मृती दिन, आनी स्मृती ती याद करून फुडें आमकां हे ध्याय करचो पडटलो की आमी काम तशें करतले. पर्रीकरांनी भाजपचंच काम केलं, आता भाजपचंच सरकार आहे. भाजप सरकार पर्रीकरांचा वारसा चालवत नाही असं म्हणणं आहे का? काही आहे ते त्यांचे विचार प्रॅक्टिकल याच्यात आणून पुढे जायचं एवढंच मी सांगतो. ते नाही आहे. ते कोणाला काय त्यांनी स्वतः विचार करून ठरवावं लागणार. मला वाटतं की त्यांचे जे विचार आहेत ते लागू करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न करावा. जॉब त्यांचा सुद्धा विषय तू हे केला की पारदर्शी पाहिजे. नाही, ते मी क्लिअर सांगितलं आहे की जॉब जर एक पारदर्शिता आली तर तातूंत सारक्या लोकांक विश्वास येतलो, अशें स्कॅम जावपाक पावचे ना. सो एक सिस्टम जी कशो प्रोसेस येता तो लोकांचो विश्वास बसता अशी प्रोसेस येवंक जाय. म्हणजे इवन एक्झामिनेशन बी जाता ती एक एक्झाम जावन लोकांचो ताचेर ठाम विश्वास आसा हें जावपाक म्हजें सजेशन आसा. सो ते सजेशन सरकारान मान्य करून तशी एक प्रोसेस हाडली जाल्यार फुडें गजाली बऱ्यो जातल्यो. अशें कितें स्कॅम किंवा कोण कितें मदींच उठून आपलें कितें कनेक्शन आसा अशें दाखोवपाक तशें हे म्हणटात पळय तशेंय तयार जातात, ते जावचें ना. एक पारदर्शिता आनी ट्रान्सपरन्सी हाडल्यार सदांच बरें जाता. 2027च्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली. 2027 मध्ये भाजपने जर सन्मानाने परत दिलं नाही, ह्याच्यावरती मी सध्या विचार करत नाही. तेव्हा आता आजच्या तरी दिवशी मी पॉलिटिकल असा विचार करायचा. Suppose you are not happy with today's politics scenario. ओवरऑल सिनारिओ म्हाका हे दिसता म्हणजे अशें हे चल्ला ते जॉब स्कॅम बी ताचेर हांवें एक्सप्रेस माय थँक्यू. मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या जयंती ह्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स आणि बाकी मनोहरभाई पर्रीकरांचे फॅमिली हांगासर आयिल्ले. हांव परत एकदा आज तांच्या स्मृतीक याद करता. सातत्यान गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या पद्दतीचे विजन तांच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटी केले. आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकले. हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना सातत्यान तांच्यांनी दिल्ल्याच पावलाचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यान आनी गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो जाल्लो विकास हो तांचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता. ही खऱ्या अर्थान तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा. सीएम तुमकां अशें खंयचें तेंचें काम दिसता जें आजुनूय तुमी करपाचें उरलां अशें तुमकां खंयचें काम दिसता? तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी हातांत घेतलेली कामां जी आसा पळय न्ही ही सातत्यात कंप्लिटली पुराय जाली. तांच्यांनी हातांत घेतलेलें एकूय काम हें आमी दवरूंक ना. फक्त एकूच म्हणजे मेजर तशें पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC तांच्यांनी सुरवात केल्ली आणि त्यांच्या पहिल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या काळात त्या GSIDC खातीर एक स्वतंत्र इमारत बांदप हें काम जे आशिल्लें तेन्नाय बी तेंच्यांनी मुखार दवरलेलें तें इनकम्प्लीट उरलां. बट येता त्या काळात तेंय कंप्लीट जातालें. बट आमी जर पळयता आसत अदरवायज
म्हणजे तांच्यांनी पुराय गोंया खातीर त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेली डिसिजन्स जी आसा पळय ती आमी पुराय करपाक शकले. गोंय एक उच्च पावंड्याचेर व्हरप हे तेजें स्वप्न आहा. सातत्यात आमी एक एक स्टेप जी आसा पळय ती फुडें व्हरत आसा. आज आजचा हा दिवस आपल्या गोव्यासाठी आणि देशासाठी खूप मोठा दिवस आहे. आज आपल्या देशाची शान असलेल्या आपल्या लाडक्या बहिणीचा वाढदिवस. देशाच्या युवकांची स्फूर्तीस्थान असलेले मनोहरभाई पर्रीकर आज आपल्यात नसले तरी त्यांचा आदर्श, दूरदृष्टी, त्यांचे विचार, त्यांचे कर्तृत्व, देश हितासाठी केलेले त्याग सदैव स्मरणात राहील. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद ते देशाचे संरक्षण मंत्रीपद भूषविलेल्या पद्मश्री मनोहर पर्रीकरांची यशोगाथा